ह्युमन रायट्साक खूब धन्यवाद दिता की तांणी आतां ही ऑर्डर आज पास केल्या. तातूंत तांणी डायरेक्टराक आमच्या कलेक्टराक आनी गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन दिल्या की तांणी इमिजिएटली तांकां जाय ती उदक, अन्न आनी वस्त्र आनी शेल्टराची वेवस्था करची म्हणून. जो पर्यंत सरकार एक्चुअल कंपेन्सेशन किंवा हेच्या संदर्भी कॉन्क्रीट निर्णय घेना तो पर्यंत इंटरीम रिलीफ म्हणून ही मदत सरकारान करची. आमी ह्या बद्दल तांचे अत्यंत आभारी आहा. पण त्याच बरोबर म्हाका सांगपाचें आसा की 16 तारखेक घडिल्लो इन्सिडंट आज 1 तारीख जाली. थंय ल्हान ल्हान भुरगीं 3-4 वर्सांचीं उगड्यार जमनीर न्हिदता जंगलान. अजून पर्यंत तांकां एक सुदैव आमचें की एक कोण सोरोप चावून किंवा हें चावून मृत्यू जावंक ना. हांची भुरगीं ह्या सरकारी ऑफिसरांची सगळ्या आपल्या घरा कडेन वेवस्थीत सामकें एक भिकूण चावल्यार तांकां त्रास जाता. पण एक गरिबांची ट्रायबलांची भुरगीं थंय आज रस्त्यार दोंगराचेर न्हिदता. हेज्या बद्दल तांकां मदत दिवपाक आज 16 तारीख ते आतां ही आतां एक जवळ जवळ अर्दो म्हयनो गेलो. दे आर सो हें सामकें म्हणजे इतली निश्क्रीय हें आसा की आनी लोकां संदर्भी बिलकूल हांकां हें ना अशें दिसता, कन्सर्न ना अशें दिसता. सो आतां तरी हांव एक्सपेक्ट करता की ऑर्डरी उपरांत आजच्या आजूच तांकां मदत मेळटली. सामान्य माणसाचें सरकार ना आनी खंयच्याय समाजांतलो, खंयच्याय जातींतलो, खंयच्याय ट्रायबींतलो मनीस आसूं तो देशाचो नागरीक, ताका भायरसून हांगासून वच म्हणून सांगप आनी ताका रस्त्याचेर घालप, ताका रानावनांत न्हिदूंक लावप हो खूब मोठो कॉन्स्टिट्युशनल गुन्हो आसा आनी ह्याच्या साठी ख्यास्त सुद्दां मोठी आसा. दुर्दैव आमचें सरकार कॉन्स्टिट्युशन पाळटा काय ना म्हाका खबर ना. जर कॉन्स्टिट्युशन पाळता जाल्यार झोपडूं मोडल्या बरोबर जे कल्प्रीट आसा तांकां ते पुलीस अरेस्ट करता आसले, ताजी ताबडतोब हें करता आसले, कितें पंचनामो करता आसले. म्हजे म्हायती प्रमाणे 4 ते 5 दीस पंचनामोच जावना. ही सगळ्यात दुर्दैव ही गजाल आसा. अशें खंयच्याच फॉरेन कंट्रीन घडचें नसलें. आनी आमकां शर्मेची गजाल एक तर आमी कल्याणकारी राज्य म्हणून घेता आनी अकल्याण करचे साठी सगळ्यो गजाली करता. आमी कोणाच्या हुकुमान चलता? धर्मग्रंथाच्या काय कॉन्स्टिट्युशनचा हाजो आज विचार करण्याची आवश्यकता. म्हाजें सगळ्या लोकांक आव्हान आसा की जी खंयचीय जात आसूं ताका बेजीक ज्यो गजाली आसा, शिक्षण, आश्रय, हे ते सगळें आमी दिवपाक जाय. आनी त्यामुळे वानरमारे आसूं ते खंयच्याय प्रांतांतले आसूं आनी खंयच्याय हातूंतले आसूं तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा काय ना ते मेळोवपाक ते डिजर्व तांचो अधिकार तो आनी ते मेळोवपाक जाय. आनी ते मेळोवच्या साठी सगळ्या गोंयकारांनी प्रयत्न करपाचो अशी म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा गोंयकारांक.